इलेक्शनान डेपॉझिट जप्त जावपाच्यो गजाली तुमी आयकल्याच आसतल्यो आनी हालींच लोकसभा इलेक्शना मागीर जेन्ना निकाल आयलो तेन्ना गोंयांतल्या कितल्या उमेदवारांचे डेपॉझिट जप्त जाले ते आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। उत्तर गोंयांत जर पळयत जाल्यार 4,51,042 जी मतां आसा ती पडल्यात आनी तितूंतले 1/6 जो वोट शेअर आसा तेज्या जर सकयल कोणा मतां पडटा जाल्यार तेंचे डेपॉझिट जप्त जाता। म्हणल्यार 75,000 सकयल जेंकां मतां पडल्या तेंचे डेपॉझिट जप्त जाला। फक्त श्रीपाद नायक आनी जर रमाकांत खलप धरले जाल्यार बाकीचे जे 6 उमेदवार आसा तेंचे डेपॉझिट जप्त जाला। तितून मनोज परब जे आरजीचे आसा जेंकां 45,000 मतां पडल्या तेंचे सुद्धा डेपॉझिट जप्त जाला। आनी सावथ गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार थंयसर 4,45,916 जी मतां आसा तितूंतले जर 1/6 आमी वोट शेअर धरत जाल्यार तो 74,000 इतलो जाता आनी 74,000 सकयल जेंकां मतां पडल्या तेंचे डेपॉझिट जप्त जाता। आनी जे कॅप्टन विरिएटो आसा आनी पल्लवी धेंपो ह्या दोगांचेच जर सोडले जाल्यार बाकीचे जे 6 उमेदवार आसा तेंचे डेपॉझिट जप्त जाला। आनी जेन्ना आमी डेपॉझिट म्हणटा तेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक 25,000 हे डेपॉझिट असता। तर आमी पहिले की लोकसभा इलेक्शनाच्या निकाला मागीर गोंयांतले जे 16 उमेदवार आशिल्ले तितूंतल्या 12 उमेदवारांचे डेपॉझिट जप्त जाला।